सुरवातेक आमी गायन घेवया A8 पेज 4 A8. Bapace, Hani Putace, Hani Povitat, Meace, Navi. Amcia Somia Jesu Christaci Curpa, Deva Somog, Hani Povitat, Meace, Equot, Tumce Sove Asum. Bogaड भावभयणीनो, आयच्या त्रेजेनाचो विशय शिक्षणीक मळार पवित्र सभा क्रिस्ताचो उजवाड सगल्यांक फाकारता. आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमच्या हातांनी वाद दिवन म्हणलोले गियात उजवाड क्रिस्ताचो सदांच सल्टो सांबाळात. आमच्या जिवितान आमी सगळीं शिक्षण शिकता आनी शिक्षणा वरवीं आमकां जाणवाय मेळटा. किरीत भाशेन आयचो विशय जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक. आमच्या जिवितान उजवाडाच्यो कुर्ण्यो करूंक आमकां आपयता. तो दिसा दिसपट्टी आमी बरें उलोवन बऱ्यो कुर्ण्यो करून जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक फाकोवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ आमी मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी काळोखाच्यो कुर्ण्यो केल्यात. जेजू भाशेन आमी संवसाराक उजवाड जावंक ना. जिवितान आमी वायट केलां तर सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पोरवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो न्याव विचारून सांगता. मनान शिकून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकुवार मारे सगल्या देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Emisa Betita, Ignatius and Jacqueline Dias, हांच्या इंतेसा पासत देवान तांकां बरी भलायकी तांचेर सुबा आशिर्वाद घालून मागुया.
तेच परी आमची मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भागवंत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पाडोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोसत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एक पडान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. भाग्योत पावलोन तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवे आसा आनी आमकां बासायलां तें जिवीत परगोवचो देवाचे कुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जालोलो पावलो तिमोथाक आपले अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेलू. म्हज्या मागण्यांनी थांबोन आसतना रात दीस तुजो उगडास कोता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दिता. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोल अंतस्करणान हांवूय तुजी सेवा कोत्ता. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरलो तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवूंक ना, बगर गोटायेचो मोगाचो आनी अपदमवण्याचो. म्हणटच आमचे सोम्याचे गोवाय कसो उबो रावूंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हज्याय पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाचे पदयेचेर पातयोन शिव वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावोवचे खातीर आनी आपल्या कृपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यात. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवें काळां आदीं आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शिव वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फांकोशें केली. ह्या शिव वर्तमानाचो परगटणार, धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगतां. तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला तें हांव जाणू आनी म्हाका दवरूंक दिल्लो थेवो तो दीस ये पर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो. म्हजे दोले सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. सगळीं म्हणुया, म्हजे दोले सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. स्वर्ग तुजे तिकान तोय म्हजे दोले तुजेर उबारून लायता. जबाब, म्हजे दोले सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता.
जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोठ लायलोले आसात, जशे चाकोन्नीचे दोळे आपल्या घोडकांनीच्या हाताचेर गोठ दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरिसोर ताचेरूच लायलोले आसा. सबब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. शिव वर्तमानाक आमची कालचा मना तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. Sorvespo tuमचे सवे आसूं. Mateva pormone Gesù Christace शुभोत्तमा. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, तुमी प्रितुमेचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत, तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोंडां मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरूना. पांय लेपोनाक धांपून दवरूंक कोणूच उजवाड ओ दिवो पेटयना. घरान आसल्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कुर्ण्यो पळोवन स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार परजोडूं दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमान हे. मोगाड बाबा भयणीनो, मनीस एकजुओ न्हय. Man is not an island. मनीस एकसुरो जियेना, पूण सगल्या बरोबर जियेता. कुटुंबान जल्मता, वाडटा, शिकोण शिकता, आनी सगल्या भावा भयणां मुखार तो आपली वाड जाता. आयचो विशय आमकां म्हणटा, शिक्षणीक मळार जेजूचो उजवाड आमी फाकोवंक जाय. जेन्ना देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक गिन्यान दिलें कितें बरें आनी कितें वायट हाचें अंतर करूंक. पूण मनशान कितें केलें काय, मनशान आपलें गिन्यान वापरलें, मनशान आपली सुटकाय वापरली आनी वायट तें विचून काडलें. आनी ह्याच वायटाक लागून संवसारान मरण आयलें. मनशान पातोक आदारलें, देवाचें उतर आयकूंक ना. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, जेजून बापाचो वावर फुडें व्हेलो. जायते शिकोण आपल्या शिसांक दिली, लोकांक दिली. तो पदवेन शिकयतालो. ही वॉज टिचींग विथ ऑथॉरिटी.
and nobody could dare to question him. आनी ताका कोणूच प्रश्न केल्यार जेजू तांकां रोखडोच जबाब दितालो. पवित्र सभेन शिक्षणीक मळार कसलो वावर केलो गाय. पवित्र सभेन शिक्षणीक मळार कितें केलें गाय आमी जाणात. कोणूय पाद्री वा माद्री मिसावाच्या गांवांनी वेतात, रोखडीच थंयसर इगोज बांदतात, इस्कॉलां बांदतात आनी कितें भाशेन भुरग्यांक शिकवण दितात. पयलीं प्रायमरी स्कूल, मागीर हाय स्कूल, मागीर कॉलेज आनी भाशेन इंजिनियरींग कॉलेज आनी जायत्यो वस्तू बांदतात. आनी हे वस्तू बांदून, हे इस्कॉलां बांदून भुरग्यांक जाणवाय दिवंक वावुरतात. पाद्री माद्री कितें भाशेन भुरग्यांक वयर काडूंक वावुरतात. जायते गांवांनी आमी पळयलां जंयसर गरीब लोक आसा, जंयसर तांकां कोणूच ना, तांचे लागीं दुडू नात, असल्या भुरग्यांक वयर काडूंक ती वावुरतात. आमच्या गोंयांत पासून डायोसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन आमी म्हणटा, DSC आसा, वो आर्च डायोसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन. आमची गांवची इस्कॉलां आसात, इगोज मातेची इस्कॉलां आसात. हातूंत पळयत जाल्यार जायतीं भुरगीं, जावं मायग्रंट्स, जावं हिंदू, जावं मुस्लीम, जावं आमची क्रिस्तांवां इस्कॉलांनी शिकतात. आनी कितें भाशेन शिकोवणे वरवीं तांकां वयर काडटात, तांकां जाणवाय दितात, तांकां संवसाराचे बरे नागरीक करूंक ती वावुरतात. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा, जेजू म्हणटा, तुमी प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. मिठाचे गूण कितें गाय, मीठ कितें करूंक आदार दिता गाय. पयले सुवातेर मीठ जेवणाक रूच हाडटा. इट ब्रिंग्स टेस्ट. आमी आमच्या जिवितान जी कोण दुखेस्त आसा, जी कोण दुखान जियेतात, तांच्या जिवितान रूच हाडूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर मीठ वस्तू सांबाळटा. आमी जावं माशाक, जावं नुस्त्याक आमी मीठ लायता आनी त्यो वस्तू सांबाळून दवरता. तेच भाशेन आमच्या जिवितान मिठा भाशेन आमचे बरे संबंद सांबाळूंक आमी सगळीं वावरुया. तिसरे सुवातेर मीठ ह्यो वस्तू करता, ओगेपणान करता, व्हडले बोवाळ मारिना. कारण जेजू म्हणटालो, जो तुजो उजवा हात करता, दाव्या हाताक गमू नये. दुसरे सुवातेर उजवाड आसा तो म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. जेन्ना आमी बावतिस्म घेतलेलो, आमच्या हातांनी वाद दिवन म्हणलेलें, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, सदांच जळटो सांबाळात. मोगाळ बाबडीनो, उजवाड कितें करता काय. आमी उजवाडान आसल्यार आमकां सारकें दिश्टी पडटा. उजवाड आमकां कोरी वाट दाखयता. उजवाड आमकां कितें बरें तें विचून काडूंक आमकां आदार दिता. तर आमच्या जिवितान उजवाडा भाशेन आमी बरें तें विचून काडूंक, जिवितान उजवाड फाकूंक आमी सगळीं वावरुया. आयचे पयलें वाचप म्हणटा, देवान आमकां सगल्यांक आत्मो दिल्लो आसा. आनी बेजुडायेचो आत्मो न्हय, पूण आत्मदोबावणेचो पदवेदार मोगाचो आत्मो दिला. आनी हेंच भाग्योन पावलून आपल्या जिवितान केलें. आमी जाणात, भाग्योन पावलू पयलीं क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, क्रिस्तांवांक मार घालतालो, तांकां त्रास करतालो. पूण जेन्ना ताका जेजू मेळटा, ताचें आख्खें जिवीत बदलता. फ्रॉम पर्सिक्युटर ही बिकम्स पर्सिक्युटेड. जो दुसऱ्यांक पिडापीड दितालो, तो क्रिस्ता खातीर आपल्या जिवितान जायतें सोंसता, शिकता आनी आख्ख्या संवसाराक वचून जेजूक परगट करता. मोगाळ बाबडीनो, कांय वर्सां आदीं जेन्ना बांगलादेशान ऑपरेशन सप्रेशन पिरियड चलतालो, पण जायते बांगलादेशी गोंय आमच्या भारतांत बेंगलांत आयलोले आनी रेफ्युजीज कशे जियेताले. असल्या वेळार खंय जायत्यो माद्री भयणां तांकां आदार दितालीं, तांच्या भुरग्यांक शिकयतालीं, खंय तांकां जेवण घालतालीं. आनी थंयसर कोण एक मनीस आसलेलो जे सगलो तांचो वावर पळयतालो. आनी एका दिसाक खंय एके माद्री भयणीक वचून मेळटा आनी अशें म्हणटा, तुमी हांगासर जायतो बरो वावर करतात, पूण हांवें तुमकां केन्नाच थँक्यू म्हणूंक ना, केन्नाच देव बरें कर म्हणूंक ना. आनी तो तिका विचारता, खंय हो वावर करपाक हू इज युअर इन्स्पिरेशन, तुका कोण स्फूर्ती दिताय. आनी ती म्हणटा,
जेजू आमकां स्फूर्ती दिता आनी तो तिका विचारता खंय जेजूची खबर खंय मेळटा आनी ती म्हणटा पवित्र पुस्तकान मेळटा आनी तो तिचे लागीं खंय पवित्र पुस्तक मागता आनी ती म्हणटा हांगासर दिवंक जावचें ना कारण जायतो लोक आसा आनी उपरांत खंय तो तोजवीत करता तिचे लागीं पवित्र पुस्तक मागता पवित्र पुस्तक वाचता खंय आनी थोड्या म्हयन्यांनी हे सिस्टरीक परतून मेळटा आनी अशें म्हणटा म्हजें काळीज दारूण जालोलें कारण हे मनशांनी म्हज्या गोरकांनीक आनी म्हज्या चेडवाक जिवेशी मारलोलें पूण हांवें जेजूची खबर आयकली खबर वाचली म्हजें काळीज बदललें हांव ह्या दुस्मानाक बोगसूंक तयार आसा मोगाळ बाबडीनो शिक्षण आमकां जाणवाय दिता शिक्षण आमकां वयर काडटा शिक्षण जें कितें बरें आनी कितें वायट आसा ताचेर अंतर करूंक आमकां आदार दिता तर मोगाळ बाबडीनो देवान आमकां सगल्यांक गिन्यान दिल्लें आसा गिन्यान वापरुया जिवितान बरें तें विसरून काडूंक आमी सगळीं वावरुया दुसरे स्वातेर आमी संवसाराचो उजवाड प्रितुमेचें मीठ जावंक आमी वावरुया आनी तिसरे स्वातेर जायत्यो बऱ्यो करण्यो करूंक उजवाडाची मनशां जावूंक हे मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया आमी सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी उजवाडाचें जिवीत जिवन आपले पोरजेक बरे रस्त्यार चलूंक ते आदाराचे नमुने जावंक बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सवार आमची भावा भयणां शिक्षणीक मोड्यान आपलो मोलादीक वेळ दिवन भुरग्यांचे आनी नेणारांचें जिवीत उजवाडाक फाकारतात तांचेर सगल्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण त्याच देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका हे त्रेजनाचें देसां भेटयलोल्या इग्निस्टस आनी जॅकलीन डायस तांणी मागलोलो उपकार भाग्यवंत आतुनीचे विणवणेन बेगीनच फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका ओगेपणान आमच्यो मागणी आमच्यो गरजो भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया भू मोगाळ बापा दोयींनी आमची मागणी आयकून घे आमी उजवाडाचें जिवीत जिवंक जिवितांत जायत्यो बऱ्यो करण्यो करूंक तूंच आमकां आदार दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C38 पेज 44 C38 मोशा बाबा भयणीनो मोशा तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें शाबूड मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोने आमचे नाके पवित्र शुभेच्छा गामां सर्वेस्पोर मानून घेवन बूक कोणवाड्या बापा पोरण्या मनशाचो नाश करून भाग्यवंत आतोनीक तुजे सारकी नवी रोचना कशी उपसून तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलाय ताचे पुर्बे दिसाक फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवंक ही मागणी तुजे मुखार विनोर काळजान घालता हांव जेजूच्या जिवान आमकां बरोवं आमकां नवी मनशां कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभशाक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता
वस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हणशी तेच पोरीचें बोण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gut porgotuja तुझ्या कुरसार आणि पुनर्जीवन पणावरवी तुवें नाका सोडूली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूनशी खास तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव किरीत भाशेन आमच्यो गरजो आसात मागणी आसात देवा मुखार आमी दवरुया आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत आदोन भागिवंत दोनृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयल्ले मागणी आमी म्हणटना आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान जेजूचोच उजवाड फाकोवंक ताचोच आदार आमकां मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळिल्लें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरभशेन ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात त्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या ससना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगलीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If any non-Catholics are present or persons of other faith or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. पवित्र कुमन्या फकत कातलीक पवित्र सभेन बावतीस घेतला तांकांच दुसऱ्या धर्माची मनशां वो देवाक मानिनात असली हांगा आसात जाल्यार उपकार करून आमी तांचे कडेन मागताव ताणें आपले हात उगडून कुमन्या घेवंक फुडें सरचें न्हय. कोमिन्यावच्या वेळार आमी गायन घेवया D28 पेज 62. D28.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनवासतांव. हातून आमच्या भागिवंत बाबा वरी सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. त्रेजेनाचो मिसाचो वेळ हे बरी. सकाळी पयले मीस 5:30 वाजता, दुसरें मीस 6:45 इंग्लिशींतल्यान, तिसरें मीस 8 वाजता, चवथें मीस 9:30 वाजता आनी सांजेचें मीस 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाचें इंतेसांव भेटूंक जाय वो इगोर्शीक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान जातलें, पूण तुमी लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसा जाल्यार आमचे अशर्स तुमच्यो 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स आमचो पार्किंग लॉट आसा थंय दवरच्यो. आमचे कॉन्फरन्स भाव तुमकां सांगता ते आयकात. पार्किंग लॉटांत धांवन आमचे इगोर्जेन येवपाक एक केरीत वाट तयार केलेली आसा, तिचो तुमी वापर करचो. जाणट्यांक वो पिडे वतांक घेवन येता तांणी आपली मोटरां इगोर्जेच्या कंपाउंडार हाडूंक येता. तांकां दिवन मोटोर पार्किंग लॉटान दवरचें. व्हीलचेर एसिस्टंट तांकां इगोर्जेंत हाडूंक आदार दितले. इगोर्जेन तांकां केरीत जागो दवरला, आमी आमचेच दवरलेले आसात, थंय फकत ताणें बसचें. तुमची कुमसारां आयकूंक आमचो एक यादनीक आसतलो. मीस चलता आसतना मिसा भायर लेगून तुमी कुमसार जावंक येता. दिसाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आमी तुजे विनवणेन देवान केलेली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका झाडवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन दुता. कर मोचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ. बोर मोचें मन जाणवायेन. पेटोय मोचें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती मोच्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी मोचें कोतीबरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें भावार्थान देवा लागीं माग.
ओचोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पोदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय थोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण इथे जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243 U25